ही गोय पुलिशेची गाडी सुवात कुमारवाडो अडवय 70. ह्या मनशान सुमार 2 वरां पुलिसांक हैराण केले. हातान कोयतो आणि फातर. पुलीस फुडें सरतात फातरांचो फार. आरोपीन खंय आपल्या भावाचेर सकाळी कोयत्यान हल्लो केल्लो. तशी खबर मेळटाच सुवातीर पुलीस गेले आणि पुलिसांचेर ताणें हल्लो केलो. निमाणे पुलिसांनी ताका धरलो, हातपाय बांदून दुसरे गाडयेत घालून पुलीस स्टेशनार व्हेलो. पोलिसांक एक कॉल येयल्लो सकाळी की कोणी तरी एका मनशान हांगासल्या एका आपल्याच्या भावाचेर कोयतो मारलो म्हणून. आणि त्या प्रमाणे पुलीस जेन्ना त्याच्या घरा कडेन विजीट केली तेन्ना विजीट केल्या उपरांत पुलिसाची ही जी माझ्या फाटल्यान तुमी गाडी आसा ती पळोवंक शकता की पुलीस जेन्ना येयले तेन्ना तो जो मनीस आसा जेणे ते आपल्या भावाचेर अटॅक केलो त्याच्या हातात कोयतो आसलो आणि कोयतो घेवन तेणे डायरेक्ट गाडयेचेर अटॅक करपाक स्टार्ट केलो. फर्स्ट तेणी सगळे ग्लास फोडले गाडयेचे. मागीर जे टायर आसा ते सगळे टायर सगळे फ्लॅट केले आसा, कोयत्यान टायर कातरलेले आसा. आणि जवळ जवळ ताका म्हाका दिसता तो जो आसा ताका धरपाक लागून खूब तांकां संघर्श करचो पडलो. तो म्हटल्यार एक म्हटल्यार ताच्या हातान कोयतो आसलो आणि दुसरो म्हटल्यार ताच्या हातान फातर आसले आणि फातरांनी तो पुलिसांचेर सगळ्यांचेर अटॅक करपाक लागलो. पण जवळ जवळ अर्द्या वरां उपरांत पुलिसांक तांकां धरपाक एक तांकां सक्सेस मेळ्ळो आसा. आणि आता त्या मनशाक धरून पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो आसा आणि आता ताका मेडिकल व्हरतले. 70च्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.